आमगेले समाज बांधवांका वेंकटरमण देवस्थान आडಳಿತ मंडळी तशीची चातुर्मास कमिटीचे सर्व सदस्य अल्पराज हांव एक नमस्कार करता. आमगेले महाभारत पारायण आमगेले देवळांतू काशी मठांतू पयर 11 तारीख प्रारंभ जाल्लो आसा. 21 तारीख तनक चलचे आसा. हे महाभारत पारायणाचे प्रयुक्त पराक 20 तारीख मंगळार रात संजेरी 6 गंटेक कृष्ण पृष्ठाभिषेक कार्यक्रम चलचे आसा. हे कार्यक्रमांतू आमगेले समाज बांधवांनी पुरा भारी संख्येरी अंतू भाग घेवका आनी देवाला आशीर्वाद स्वाम्याला आशीर्वाद घेवका म्हणून हांव विनंती करता. तशीच स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें कशें म्हणल्यार खाली धार्मीक कार्यक्रम मात न्ही, सांस्कृतिक कार्यक्रम तशीच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोरकरा चातुर्मास टायमार मंडळ खातीर आमकां एक अप्पण दिल्ले खातीर परा 18 तारीख आयतारा कबड्डी टुर्नामेंट आमी हांगा मंगळूर देवस्थानांतू आयोजन केलेलें आसा. हे आमगेले कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन म्हणून संस्थेक आमी रिक्वेस्ट केलेले तांणी कोरकाया म्हणून तांणी ऑलरेडी क्रिकेट आनी करता आसाची फुडें तांणी कबड्डी मॅच केलेलो आसा. तशी पराक सकाळी 9 गंटे स्टार्ट जाल्लो कार्यक्रम रात्री 9 गंटे हे चलचे आसा. 8 टिमांतू हांणी भागवहिसूचे आसा. नॅशनल लेवल म्हळ्यार मस्त हैदराबाद देखून तशी चेन्नई देखून मस्त टीम आयिल्लो आसाचे आमकां ಒಟ್ಟು 8 टीमा ಒಟ್ಟು कॉम्पिटिशन जावचें आसा. तशीच सांस्कृतिक कार्यक्रम परा 25 तारीख तनक जावचे आसा. परा 18 तारीख कबड्डी जाल्ले नंतर 19 तारीख सभा कार्यक्रम, 20 तारीख कृष्ण पट्टाभिषेक, 21 तारीख आमगेले कुंदापूर हांगेले ಮೂರು ಮುತ್ತುಗಳು म्हणून एक आमगेले नाटक जावचें आसा. तशीच 22 तारीख उपिनकोदर भास्कर कामत हांगेले ಗೊಂಬೆಯಾಟ प्रदर्शन हांगा वेदिकेर जावचें आसा. 23 तारीख आमगेलेची चेडवाले एक भरतनाट्य कार्यक्रम जावचें आसा. 24 तारीख चंद रितीर आशिल्ल्या आमगेले उपेंद्र मल्ल्या आनी भारी एक चंद रितीर आशिल्ल्या भरतनाट्य विनूतन एक कार्यक्रम करच्याक आसा आमगेले सांस्कृतिक वेदिकेर. तशीच 25 तारीख ಕಾರ್ಕಳ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ तशीच ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಭಜನಾ मंडळीचे वेदिकेर भजना समागम जावचे आसा. हे पुऱ्या कार्यक्रमाक सर्व समाज बांधवान येवन म्हळ्यार हे कार्यक्रम तुमगेले खातीर करचे आमी सभेन तूं मस्त जन आसल्यार ते वेदिकेर दिवचे कार्यक्रम दिता ನಂಗೆ एक संतोष जाता. खंडीत तुमी भारी संख्येर येवन हे पुरा कार्यक्रम विजृंभणेर जावच्याक आमकां सहकार दिताचे म्हणून हांव दिवका म्हणून हांव तुमगेले विनंती करता.